विसवा उपरांत येवकार सोमारा हरमला नाल्ल्याच्या दोनूय अर्दांत राखणे वण्टीच्या बांदकाम कामाक आमदार सोपटेच्या हातांत सुरवात जाली। पावसा पयलीं ह्या कामाक सुरवात केल्या। जनतेच्या मागणे उपरांत ह्या कामाक सुरवात केल्या म्हण म्हायती आमदार सोपटेन दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोकांक जे काम जाय हांगा ह्या वाड्याचेर जो बऱ्यापैकी मोठो नालो आसा त्या नाल्याचे दोनूय सायटी जेका आमी रिटेनिंग वॉल जे म्हणटात ते कोसळ्या कारणान पावसाचें उदक व्हळा भायर येता लोकांच्या घरांनी वता। हे जावचें न्हू हाचे खातीर हे दोनूय वॉलाच्या सायटीक रिटेनिंग वॉल्स आसची अशी लोकांची मागणी आसली, ह्या भागांतल्या आमच्या जनतेची मागणी आसली, ताचे खातीर हे कामाची आमी सुरवात केल्ली आसा। हांव आमचे जे ऑफिसर आहा तेंचे कडेन इतकेंच मागता, म्हाका एक पयलीं पासून संवय, हांव पयलीं विचारता नाल फोडलो व्हडलो न्हू, नाल फोडच्या परस सुद्दां काम जालें दॅट इज इम्पॉर्टंट, पण नाल फोडटकच इन टायम काम करप हें इम्पॉर्टंट। म्हणून सरपंच, ह्या वाड्याचो पंच, बाकी सगळे पंच मेंबर, ह्या भागाचे आमचे सगळे ग्रामस्थ हांच्या वतीन तांकां सांगता मे कितले म्हळे 14 मे 2018 कंप्लिशन पिरियड एट द मोस्ट एंड ऑफ मे तांची जबाबदारी आसतली हे काम पूर्ण करून घेवचें। म्हाका याद जाता आमचे जुनशोयले ब्रिज ते कसले कंस्ट्रक्शन कंपनी ती अबूबकर हो कॉन्ट्रॅक्टर, ताका हांवें सांगलें सिजन टुरिस्ट सिजन सुरू जाला, नाल फोडटलो हांव, पूण म्हाका तुजे कडसून कमिटमेंट जाय, ती तुका जाय ती नाकात, पयलीं तूं सांग म्हाका जाय तें हांव सांगतलो। तेणी म्हटलेलें खंय तरी आपूण मार्च एंडाक कंप्लीट करून दितलो। हांवें म्हटलें म्हाका फेब्रुवारी एंडाक जाय, त्याची कापासता ताणें दाखयली मिड ऑफ फेब्रुवारी इन ऑल रिस्पेक्ट फूल कंप्लीट करून दे ब्रिज। तो 28 फेब्रुवारीकय रावना, मार्चाकय रावना, त्या पद्दतीन जर काम जाय जाल्यार म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराकय बरें टेन्शन वता, इन टायम तांकां बिलाय करपाक मेळटात आनी ऑफिसराक त्रास नासता, जेणे नाल्यार म्हाज्या सारको त्रास दीत आसता तांकां। म्हणून परत याद करता तुमची जबाबदारी मिड ऑफ मे जरी जालें ना, एंड ऑफ मे इन ऑल रिस्पेक्ट हे काम कंप्लीट जावपाक जाय। कशें करप हे तांकां खबर आसता।